लोकसभेच्या वेंचणुकेन आमकां मडगांवांत मतां मेळटात, पूण विधानसभेक मेळनात अशी कबुली भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिल्या। त्या खातीर भाजपा आतां मडगांवांत मुळाव्या पावड्याचेर पक्षाची रचणूक करपाचें काम करतली आनी 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेन भाजपाच मडगांव जिखतले अशें विधान तानावडेन केलें। लोकसभेक लोक मतदान आमकां ह्या मतदारसंघा भितर मेळटा, पण विधानसभेक आमी अजून पर्यंत जिखूना आनी त्या वेळार आमचोय प्रयत्न आसा की कशें जाता की ऑर्गनायजेशन हें सकयल पर्यंत बांदपाक जाय। जाता कशें की नवीन आमी एखादो परत निवडणूक आमी त्या मतदारसंघात हाडल्या नंतर कार्यकर्त्यांक थोडेशें फ्रस्ट्रेशन येता आनी त्यामुळे ह्या वेळाचेर आमी ठरयल्लें आसा की लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तान सकयल पर्यंत बांदावळ करपाक जाय ऑर्गनायजेशनची सकयल बुथा पर्यंत जी बाकीच्या मतदारसंघा भितर आसा ती जो पर्यंत आमी सकयल वचून ती करना आनी कार्यकर्त्यांचो कॉन्फिडन्स आमी बिल्ड करना तो पर्यंत आमकां यश मेळपाक डिफिकल्ट जातलें। पण म्हाका पूर्ण खात्री आसा 2027ची निवडणूक भारतीय जनता पार्टी कमळाच्या चिन्हाचेर येणारी विधानसभा निवडणूक ही भारतीय जनता पार्टी 100% मडगांव मतदारसंघात जिखतली इतलो म्हाका विश्वास आसा।